आमच्या दिवाळेन तुम्ही जाणा आसतले काल मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटान घालून एक फायल पास केल्ली आसा ती म्हणजे आमची सप्तकोटेश्वराचे टेम्पल जे आमचे कोटी दिवाळे म्हणजे तीर्थार म्हणटा पळय थंयसरले हे लास्ट जवळ जवळ पुर्तुगीजांनी म्हणजे अशी 1000 टेम्पलां तेंच्यांनी डिमोलिश केल्ली तितून भितरले एक सारके सगळ्यांनी बरे टेम्पल म्हणजे आमचे सप्तकोटेश्वराचे सो आमकां सगळ्यांक आमचे मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करूंक अशें दिसता कारण तुम्ही सदांच पळयला हांव एसेंब्लीन सदांच एक इशू काडटालो की आमचो आर्कोलॉजीचो जो गव्हर्मेंटाचो 10,000 आमची जमीन आसा जे कोटी तीर्थार सो ती आमी इतले तेप आमी सदांच बोवाळ घालीत आसलेले की आमी केन्ना तरी थंयसर एक टेम्पल बांदचें आनी बरें ब्युटिफिकेशन करचें जेणे करून आमकां खरोखरच कालचे जेन्ना मुख्यमंत्र्याचो आमी स्टेटमेंट आयकलो आनी जेन्ना डिसिजन घेतलें आमी दिवाळकार भाव आनी म्हाजो सगळे संपूर्ण मतदारसंघ इतले खुशी जाले की जेणे करून खरोखरच सप्तकोटेश्वर देव आमकां येवन सगळ्यांक मेळ्ळो कसो इतलो आमकां सगळ्यांक आनंद जालो हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें खरोखरच जितले आमी अभिनंदन करता तितले कमी कारण आमकां दिसतालें सदांच की आमी केन्ना नाल्यार केन्ना तरी आमी सप्तकोटेश्वर टेम्पल आमी बांदतलेच म्हणून पण जेणे करून एक असो टायम येवंक जाय आनी आमचो मुख्यमंत्री हो डिसिजन मेकर आसा तो डिसिजन घेवपाक केन्ना फाटी ना पण जाणून घेवन तेणे एक कमिटी सुद्धा तयार केल्ली आसा कमिटीचें डिसिजन कशें जालें जी 1000 टेम्पलां आसलेली त्या 1000 टेम्पलां भितर सगळीं 1000 टेम्पलां बांदूंक शकना तितून भितरले सप्तकोटेश्वर आमचे जे कोटी तीर्थार आसा हे टेम्पल बांदपाचो तेंच्यांनी निर्णय घेतलो सो कमिटीचें आमी अभिनंदन करता कारण मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीचेर इतले एक आज एक बरें काम आमकां करून सगळ्यांक आमी एक आनंदाचे म्हाज्या मतदारसंघात उत्साहाचो एक आज आनंद जाल्लो आसा तेका लागून आमी सगळे आमचे सरपंच आमचे आसा अनुराधा काकी वळवयकर त्याच बरोबर डेप्युटी सरपंच बाब रुपेश त्याच बरोबर आमचो सरपंच कुमारलेचो सरपंच आसा बाबा सचिन गवडे त्याच बरोबर आमचो मंडळ अध्यक्ष म्हजो मित्र बाब बेळगांवकर त्याच बरोबर आमची पंच आसा बाकीचे आमचे फाटल्यान भरलेले पंच आसा आमचो शेखर भाई आसा आनंद आसा म्हाजो मित्र बाब मातायश पिकाडो आसा आनी सगळे आमच्या मतदारसंघाचे आनी तशें दिवाळीचे स्पेशली मोठ्या संख्येन हांगा लोक येयला तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता आनी तुमचे हांव मिडियाचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे आभार मानता कारण आमीचो जो पळय उत्साह आहा आमी कशा पद्दतीन हो आयज सारको साजरा करपाचो आसा हेजेर आमी सातत्यान सकाळच्यान आमी हेजेर कालच्यान आमी भर दीत आसा आयज आमी कितें करया आमी थंय 2-3 टेम्पलांनी वचून येयले लोकां कडेन चर्चाय केली आनी आमच्या सरपंचा कडेन अध्यक्षा कडेन आमच्या मंडळ अध्यक्षा कडेन सगळ्या कडेन कारण एक खरोखरच ही आनंदाची गोष्ट आमी इतली वर्सां जे पोर्तुगीज गेल्ल्याक आमी वाट पळयता केन्ना तरी तें जावचें हांव आमच्या मुख्यमंत्र्यान सातत्यान हितून लक्ष घातलां आनी आश्वासनूय म्हाका लास्ट टायमूय दिल्लें की आपूण आमी थंयसर कितें तरी तुका करून एक टेम्पल आमी बांदयाच म्हणून सो हांव तेका जितलो पळय काळजांतल्यान आमी सगळे जाण म्हज्या मतदारसंघाचे दिवाळकार आमची भाव भयणां खरोखरच तेजें आमी परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता कारण तुम्ही पळयला आमी एसेंब्लीन सुद्धा हो प्रश्न काडलेलो आसा पण आमी आज तुम्ही पळयला जर ते टेम्पल जर जाले एक टुरिस्टीक प्लेस एक इंटरनॅशनल मॅपाचेर ते येतले जेणे करून थंय आमचो टुरिस्ट भरपूर वाडटलो आमचे जे दिवाळेन आनी आमचे जे पळय भाव भयण्यो आसा तेंकांय कितें तरी एक बिझनस करपाचो तोय एक मार्ग आमकां मोकळो जातलो जेणे करून आमचे दिवाळेन आमी आतां रो फेरी सुद्धा आमी स्टार्ट करपाचे आमचो प्रोसिजर फुल फ्लॅश चालू केल्ले आसा आय थिंक म्हाका दिसता 6 म्हयन्याच्या भितर आमी हो प्रोसिजर कंप्लीट जो आमकां रॅम्प बी जो जाय तो आमी कंप्लीट करून थंय रो फेरी घालतले कारण जेन्ना आमी टेम्पल बांदतले तेन्ना सगळी सुविधा आमकां थंय जायी म्हणून जितले फास्ट पळय आमचे रो फेरीचे काम पळय चलतले तितले आमकां बरें जातले टुरिस्ट जेन्ना येयले आनी आमचे दिवाळकार भाव भयणां तांकां वचपाकय परत सफर जावपाक नाका त्रास जावपाक ना हेच्या खातीर सगळी दखल घेवन आमी हे सगळे हो डिसिजन घेतलेले आसा रो फेरी सुद्दां आमी एकदम जाता तितले बेगीन आमी पयलीं मिनिस्टरा कडेन उलयले आमचे सुभाष भाऊ फळदेसाय कडेन की तेणी सांगलां आमी जाता तितले बेगीन तुका तोय आमी रो फेरीचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो आमकां 2 रो फेरी जर आमकां जर जाली जाल्यार आमचे टेम्पलान जितले पण टुरिस्ट येतले आनी आमचे जे लोक वयतले येता वयता तांकां सगळ्यांक तेजो भरपूर फायदो पडटलो परत एकदां आमच्या सगळ्या सरपंच आनी पंच आनी आमचे दिवाळकार भाव भयणाच्या वटेन डेप्युटी सरपंच मंडळ अध्यक्ष यांच्या वटेन हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे खरोखरच कोटी कोटी हांव ताका धन्यवाद म्हणटा कारण एक तेणी बरें डिसिजन आमच्या मुखार तेणी दवरलें आनी जाता तितले बेगीन ते टेम्पलाचें कामूय सुरू जातलें
ती सायट आहा पळय ती इज हिस्टॉरिकल सायट आनी हेरिटेज आर्किओलॉजी तो तेजे कितें परमिशन मेळ्ळां हेच्या बाबतींत? हय, आमी फुल परमिशन मुख्यमंत्र्यान सगळें करूनच ती कमिटी डिसायड केली. कमिटीची डिसायड जेन्ना केली ती 1000 टेम्पल म्हणल्यार तितूंतले भितरले हे एक चूज केल्ले आसा हे बांदपाचे आनी जे बाकीची टेम्पलां जी आसा ती सगळी बांदपाक पॉसिबल ना म्हणून थंयसर सगळ्याक एक म्युझियम बांदपाचें हेय कमिटीन डिसिजन घेतला. मुख्यमंत्र्यान स्वताक जावन तेंकां आमकां सांगलेलें आसा. सो तेका लागून जाता तितले जी परमिशनां लागतली ती सगळी परमिशनां ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान आमची घेतलेली आसा. बारीक सारीक जर कितें तरी परमिशनां उरली जाल्यार ती जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्री आमचो घेतलो आनी आमचो फुल सहकार्य. एरिया किती टोटल ती? एरिया टोटल 9789 आमची एरिया आसा. ऑलमोस्ट 10,000 एरिया आमची आनी एक सुंदर प्लेस आहा. कारण तुम्ही आज सुद्धा थंय टुरिस्ट बरे मोठ्या संख्येन येता. कारण जी व्हडली तळी आसा तेजेर बरी बरी सारकी चित्रां देवाची सगळी मुर्त्यो काडलेली आसा. तुम्ही सुद्धा पावले आसतले माझे मिडिया भाव. एक सुंदर तळी आज सुद्धा जरी गेले जाल्यार एक सारखे तुका पळोवपाक सुद्धा एक बरे एनवायरमेंट आसा आनी ते लोकूय थंय आसा ते सगळे सहकार्य करता आमचे. ती पळय तळी आहा पळय ती मेंटेन करतली जेन्ना ते बांदलेले पळय तेन्ना ती मेंटेन करतली ओरिजिनल वो प्लेन कहो कितें ती मेंटेन करचीच पडली न्हू. अजून सुद्धा आम्ही जेन्ना पळय आमच्या मोदीजीचे कितें प्रोग्राम आसता आता आमी 17 ते 2 तारीख पर्यंत आमचे जे पळय साफ सफाई आसता आमी बाकीचे क्लीन करता तेन्ना ती तळी स्पेशली आमी सगळे आमचे आख्खे दिवाडकार भाव तो बाकीचे सरपंच सगळ्या मतदारसंघाचे वचून जवळ 150-200 लोक आमी थंय वयता आणि ती तळी आमी स्वताक जावन सुद्धा आमी सगळे जाण साफ करता. आमचो मंडळ अध्यक्षान आयजूय आमी परत मिटींग आपयल्ली आसा ते डिसिजन घेवपाक की आमी आता मोदीजीचे आमच्या 17 ते आमकां 2 तारीख पर्यंत आमकां जे प्रोग्राम दिल्ले आसा तितून सुद्धा आमी तळयेचो आमी पयलो इशू घेतलेलो आसा. एक नंबराची आमची तळी आसा की पयली साफ वचून आमी ती करतले. कनेक्टिविटी कशी आसता तिकडे रस्त्याचो नेरो आहा खूप नेरो आनी इवन त्या रॅम्पूय बरें ना. खंयची सायडीचेर रॅम्प? आता आमी तुका कितें म्हटलें आमी रॅम्पाचें काम विदिन 6 म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करपाचें आसा. थंय 2 रो फेरी आमकां लागतल्यो येवपाक वचत जेणे करून आमच्या दिवाडकार भावाचो प्रश्न भयणीचो प्रश्न हो टोटली काबार जातलो. हितून आनी कांयच व्हडना आनी जे उरले फुडले तो रोड म्हणटा ते जे नेरो आसा जेन्ना एक भरगच्च व्हडले देवूळ जेन्ना बांदले तेच्या बरोबरच आमी रोडाची सुद्धा खात्री घेतले. रोड कशा पद्दतीन आमकां वाडोवंक मेळटले तेजे आमी भर घेवन तो रोडूय आमी कशें वाडोवंक जाय तेजेरय आमी हे करतले. कारण इतले व्हडले आमी टेम्पल बांदता हे सारखे फेमस टेम्पल म्हणटा पळय तशें तेच्या बरोबर रोडाची आमकां दखल घेवपाची सारकी इम्पॉर्टंट आसा आनी ते आमी कंप्लीट करतले. देवळ आता आमी मुख्य अजून पर्यंत काय जालो कालच डिसिजन येयल्लें आसा. आता कसो कितें बांदतले ते आमी तुमच्या मुखारय मागीर एकदां सांगता. मुख्यमंत्र्या कडेन वचून मिटींग घेवन आमचे आख्खे दिवाडकार सरपंच भाव आमचो मंडळ अध्यक्ष बाकीचे डेप्युटी सरपंच सगळे वचून आमी मुख्यमंत्र्याचे पयलीं आमी वचून बसोन डिस्कस करतले आनी मागीर आमकां अवश्य आमकां दितलो जे तो डिसिजन घेता म्हणजे ते एक सारखे नंबर 1 आनी बेस्ट हे तो टेम्पल बांदपाचो तेजोय एक विचार आसा. हेच्या बाबतींत स्पेशल कमिटी काडलेली आहा या देवळाच्या एकाच लागून अशी काढलेली ना. जितली पुर्तुगीजांनी 1000 सेपरेट ही जी कमिटी काढलेली आसा ही कमिटीन ते डिसाइड केला की जे आमचे कोटी तीर्थ हे टेम्पल थंय जावपाक जाय म्हणून हे कमिटीन डिसिजन घेतला आणि ते परफेक्ट आहा अशें म्हणून डिसिजन घेवन म्हणूनच मुख्यमंत्र्यान काल कॅबिनेटान सुद्धा ती मिटींग जावन आनी तेंच्यांनी सांगला की डन म्हणून जालें म्हणून ते. सो ते कमिटीन कोण कोण मेंबर्स आहा? कमिटीन तुका फुल लिस्ट जर जाय जाल्यार हांव तुका परत एकदा जाय जाल्यार मागीर हांव तुका प्रेस कॉन्फरन्स करून सांगता. अजून पर्यंत मुख्यमंत्री कडेन परत एकदा चर्चा करून जितले जितले कितें डिटेल्स आहा ते हांव तुमच्या मुखार मांडटा. मागीर राजेश बाब हे जे डेव्हलपमेंट जातले ते स्थानिकांक एक्झॅक्ट कितले रोजगार उपलब्ध जातले? एक टेम्पल जावप म्हळ्यार हो आमकां खरोखरच एक सगळ्यांचो दिवाडकार भावांचो आनी म्हाज्या आमच्या मतदारसंघाचो एक खरंच एक मोठो एक म्हणजे विजय आसा. स्थानिकांक भायल्यान पळय आमी भायल्यान थंयसर कांय एलाव करचे ना. आमच्या स्थानिकांक सगळे नॉलेज आसलेल्या कारणान स्थानिक रोजगारय मेळटलो जेणे करून तेंचे जागे आसा टुरिस्ट इतले वाडटले तांकां कितें नाल्यार कितें तरी आपलो वेवसाय करपाक लागून आमी तांकां हांव आतां सरपंचा कडेन उलयतालो आमच्या डेप्युटी सरपंचा कडेन आमच्या मंडळ अध्यक्षा कडेन हांव उलयतालो जेणे करून स्थानिकांक आमी थंयसर पयलो आमचो प्रधान आसतलो म्हणजे तांकां पयलीं सेट करपाचो. ना ना आता आमी पावले सप्टेंबरान. सो
सप्टेंबरान म्हाका दिसता होल प्रोसिजर कंप्लीट जावन मे बी कामाकूय सुरवात जावंक शकता बारीक सारीक जर म्हणून तुमकां आतां म्हटलें न्हू मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून तेजो सारको आढावा म्हणजे बाबा केन्ना स्टार्ट जातले आनी केन्ना कंप्लीट जातले आनी तेजो कितलो खर्च येतलो हे सगळे आमी वचून आमी आमचे दिवाडकार भाव भयण वचून आमी तरी मुख्यमंत्र्याक मेळटले.